FD is the safest, FD is the best. FD का म्युच्युअल फंड. Hardly 3 to 4 crores investors are participating in mutual fund. हे रिटायरमेंट प्लॅनिंगाकडे म्युच्युअल फंड आणि तुम्ही कसे लोकांक ॲडवाइस करता? रिटायरमेंट जातकच नाही मनीस आयडल असता. पैसे असत जाल्यार ताका टेन्शन ताजे अर्धे कमी. तुम्ही ज्या प्रकारे स्टॅट्स दिता, आय फील इट इज स्टील एन अंडररेटेड इंडस्ट्री. चिल्ड्रन स्कीम म्हणून स्पेशल आसा. थंय जर कोणें घालीत पयशे न्हय जाल्यार 99% लोक पयशे काडिना. जेन्ना टॅक्सीवालो रिक्षावालो तुका एडवायस दिवपाक लागलो न्हय, दॅट इज अ टायम यू शूड कम आउट म्हणून. इट इज दॅट टायम ऑफ द इयर जेन्ना आमी इन्व्हेस्टमेंट बद्दल उलयता. आणि इन्व्हेस्टमेंट म्हटले काय दोन गोष्टी आवर्जून आमकां तोंडा मुखार येतात. ती म्हळ्यार एक, म्युच्युअल फंड सही आहे, क्वेश्चन मार्क काय हेजो आन्सर हे मागीर पळोवया. आणि दुसरें म्हळ्यार 4 दशकां जे फायनान्शियल सर्विसेसान काम करतात ते म्हळ्यार हरिजी कामत इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यूचे हरी कामत, जे स्वता म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आसा. सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. अरावंड 6,000 क्लायंट्स, ओके, 1500 कोटी हे तुम्ही सांबाळटा लोकांचे. हे हार्ड अर्न मनी तुम्ही तांकां इन्वेस्ट केल्या आणि ओवर अ कोर्स ऑफ टायम तांकां ग्रोथ दिता. कितके हे जे शोल्डर्स आसा पळय, कितको प्रेशर आहा तेंचेर टू परफॉर्म अँड डिलिव्हर? कशें आसा न्हय, हांव जेन्ना इतल्या वर्सां आसा आनी देवाच्या कृपेन आनी ऑफकोर्स म्हजो एफर्ट्स आसा ताका, हांव केन्ना म्हणजे खंयच्याच स्कॅमान आनी खंय मिस सेलिंगाक सापडूं ना. म्हजे पयशे लोकां कडेन केन्ना घाल्ले म्हजे थ्रू ते वचूं ना. कळ्ळें न्हय. म्हणजे पयलीं लोक तुमकां खबर आसा न्हय, एफडी लोक घेताले आनी हाय हाय इंट्रस्ट सांगून वताले. ते कितल्योश्योच कंपनी बुडल्यो, पण हांव तातूंत केन्नाच नाशिल्लो. सो म्हज्या बाय माय नेचर न्हय, इट हॅज सपोर्टेड मी टू. म्हणजे व्हडलो म्हाका दिसना म्हज्या शोल्डराचेर व्हडलो पेज आसा कसो. ते 6,000चे फाल्यां 10,000 सुद्दां जाले न्हय, म्हाका कांयच त्रास जावचो ना. एक म्हणजे हाजें कारण कितें जाणा, म्हजी 2 ऑफिसां आसा. पणजे आसा, मडगांव आसा. म्हजो जावंय जो वेल क्वॉलिफायड तो म्हाका जॉयन जाला फाटलीं 5 वर्सां जालीं. म्हजो चलो अगेन हू इज वेल क्वॉलिफायड तोय म्हाका जॉयन जाला. सो ही घरची मंडळी न्हय, म्हणजे तांचेरी बॉसगिरी करपाक कोण ना. ते सुद्दां मिस सेलिंग करचे ना. जे बाकीचे कडेन पळय घडटा न्हय मिस सेलिंग बिलिंग, ते म्हज्या हातून घडपाचे प्रस्नूच येना. आनी हांव आज सांगता प्राउडली की 1,500 कोटी म्हजो हांव मॅनेज करता म्हणून. खरो पयशे 1,500 कोटी न्हय, ते वाडून वाडून 1,500 जाले. 1,500 इज द इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू. आयचो व्हॅल्यू तो एक्चुअली मायट बी 400-500 crore ऑल्सो. ओके, कळ्ळें न्हय. सो बिकॉज ऑफ दॅट वाडत आसा. आनी दुसरें कशें आमकां न्हय, आमकां म्युच्युअल फंडा कडल्यान सॉलीड सपोर्ट आसा. एक तूं जेन्ना कितें फुडें सरता आनी फाटल्यान तुका सपोर्ट आसा, आपल्याक फोटोचो ना, आपल्याक जाय तितलो सपोर्ट मेळटलो, म्हणजे टॅक्निकल सपोर्ट आनी गायडन्स जेन्ना मेळटलें म्हणून आसा. आनी परत म्युच्युअल फंड ही अशी हें आसा की तातूंत भयंकर म्हणजे कितें म्हणटा तशें सगळ्या लोकांक कळटा. म्हणजे लिपोवन छपोवन कांय ना. ट्रान्सपरन्सी इज रायट वर्ड. सामको सगळें मेळटा क्लायंटाक. सो ताच्या खातीर न्हय व्हडलें म्हाका टेन्शन दिसना. बरें म्हाका एक खरेंच आवर्जून विचारूंक जाय. म्हाका दिसता म्हाज्या पेक्षा चड पावसाळे तुमी पळयल्या. ओके, तुमी आयुश्य चड पळयलां. जे हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका लखपती जावपाचो आसलो. लाख आसलो काय देन वी आर सॉर्टेड. आयज लाखाक व्हडलोसो व्हॅल्यूच उरोंक ना. आयज आमी कोट्यांनी उलयता आनी म्हाका दिसता फुडल्या 5-10 वर्सांनी आमी कोटी कितें खंय पावतले आय डोंट नो. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इन्फ्लेशन. आणि हे इन्फ्लेशन ऑफसेट करपाक आमी आमचे जे इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी सॅलरीड वर्कर, कोणाचो धंदो आसतलो, ते तातूंतच रावन सेव करूनच फायदो ना. हे आमकां सगळ्यांक म्हाका दिसता आतां सगळ्या भुरग्यांक खबर आहा. सो अशा पद्दतीन हे इन्फ्लेशन ऑफसेट करप म्हणटा पळय, ते इन्व्हेस्टमेंट वायज एंड प्रोबेबली वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन आणि जो ग्रोथ आसा तो म्हळ्यार म्युच्युअल फंड. ह्या इन्फ्लेशना बद्दल मातशें तुमी साद्या सोप्या भाशेन डिकोड करून आमच्या व्ह्युअर्सांक सांगचें, सो दॅट दे कॅन प्लॅन फ्युचर. कितें जालां न्हय, आज आमचें इन्फ्लेशन वीच वॉज लोक इन्फ्लेशन फक्त एका सायडीन पळयता. पयलीं कितें आसतालें 12% इंट्रस्ट मेळटालें, 11% इन्फ्लेशन आशिल्लें. सो नेट म्हणटा तो इंट्रस्ट मायनस जर करीत जाल्यार रियल
1% एप्रिसिएशन 1च मेळटालें ते मागीर इल्लें इल्लें रिड्यूस करून आज 4-5 आयलां तशें इंट्रस्टूय कमी आयलां पण तो गॅप जो आसा पळय इंट्रस्ट आनी हातून तो मातसो वाडला पयलीं सामकोच 1% आशिल्लो थोड्या फावटी नेगेटीव सुद्दां वतालो तो आज वाडला हो एक प्रश्न जालो आनी आतां कितें आसा न्हय म्युच्युअल फंड सही आहे तुमी सांगल्या पळय तें एक जालां हातून लोकांक कळटा की बाबा म्हज्या पयशांचो व्हॅल्यू कमी जायत आसा म्हणून कळ्ळें न्हय कितें मोडूंक गेलो पयशे कितें घेवंक गेलो जाल्यार लोकांक कळटा व्हॅल्यू कमी जाला हाजेर एक म्हाका न्हय एक क्लायंटान सांगलें अरे म्हणपालो आपल्याक सांग रे आमी केन्ना फ्लॅट घेवपाचे रे काय म्हणपालो जेन्ना फ्लॅट 8 लाख आशिल्लो तेन्ना कडेन आपल्या कडेन 4 लाख आशिल्ले म्हणपालो 4 लाखाचो फरक आशिल्लो आज आपले कडेन 8 लाख जाले कळ्ळें पण तो बोलो 20चेर पावलो सो हे गॅप जे आसा ते कशें भरून काडप रे काय म्हणपालो म्हाका सो मागीर ताका सांगलें हांवें तूं म्हणलें तशें चड रावूं नाका तूं कितें गॅप आसा आनी जर तुका खबर आसा की यू हॅव गॉट अ पेईंग कॅपेसिटी न्हय तुवें थोडे तरी लोन काडपाक जाय आनी तुवें तें घेवपाक वचपाक जाय तुज्या इन्फ्लेशनाच्या कॉस्टान न्हय आज पळयत जाल्यार तें म्हणल्यार वाडत वतलें तूं ताजेर रावूं नाका अशेंच दुसरें गजाल म्हणटा ती एज्युकेशन तुमकां खबर आसा आमी केन्ना ट्युशन घेतलां आमी शाळेन वताले आमी स्कुलान वताले केन्ना फी हाय फी फारीक केल्या ना न्हय फुकट आसताली किंवा थोडे कितें फारीक करचें पडटालें आज ताकाच भुरग्यांक कॉम्पिटिशन जालां ताजो शेजाऱ्याचो भुरगो हांगा वता आनी कोणाचो भुरगो वता सो त्या खातीर कितें करता लोक तांकां बऱ्यांतले बरें शिक्षण दिवपाक सर ताका आयच्या जनरेशन आमी फोमो म्हणटा फियर ऑफ मिसिंग आउट तो करता जाल्यार हांवेनूय करपाक जाय हय 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 बरोबर तशें करता म्हणटकच थंय एक लोकांक इन्फ्लेशन कळटा तिसऱ्यान मेन म्हणटा तांकां मेडिकलाचेरूय खूबच एक्सपेन्सीस वाडले आतां कळ्ळें जरी मेडिक्लेम बी आसल्यार यू आर स्लायटली प्रोटेक्टेड तरी पूण तांकां कळटा खूब रिपोर्टींग जालां न्ही खूब रिपोर्ट्स काडचे पडटा आनी इवन ते मेडिकल इन्स्टिट्यूशन हॉस्पिटल किंवा खंयचे पळय रिपोर्ट्स कोणा कडेन स्कॅन हें आसता आपले तरेतरेचे हें आसा इन्स्ट्रुमेंट्स आसता ते करता ते रिपोर्टिंगाक खूबच पयशे पडटा सो तें एक इन्फ्लेक्शनान कारण आतां हें सगळें कन्सिडर करीत जाल्यार न्हय म्युच्युअल फंडा बद्दल हांव तुमकां थोड्यो गजाली सांगता म्युच्युअल फंडाचे फॅक्ट्स सांगता तुमकां हांव आज म्युच्युअल फंड टोटल 75 लाख कोटी जाला टोटल 46 म्युच्युअल फंड कंपनी आसा 46 आनी हांव नको आनीक कितले येतले म्हणून पण तरी पण आयले म्हणून कशें आसा न्हय आमी लक्षांत धरपाक जाय ते येतल्योच म्हणून कित्याक तूं भायले डेव्हलप ज्यो कंट्रीज आसता पळय थंय बँका पेक्षा म्युच्युअल फंड चड आसा बँकोच्या पेक्षा म्युच्युअल फंड चड आसा तांचे कडेन म्युच्युअल फंडा कडेन चड पयशे मॅनेजमेंटाक दिल्ले आसता ना जाल्यार बँके पेक्षा सो कितें जालां तें पळयत न्हय वेरएज इन इंडिया अजून तितलें जावना आनीक स्कोप आसा म्हणटा आनीक खूब स्कोप आसा आतां तुमकां सांगता न्हय आउट ऑफ 145 क्रोर्स पॉप्युलेशन म्हाका दिसता 6 ते 8 कोटी लोकांनी इन्वेस्ट केला फोलियोस आसा फोलियो म्हणजे एकट्याचे 4 आसूंक शकता सो म्हाका दिसता हार्डली 3 to 4 crores इन्व्हेस्टर्स आर पार्टिसिपेट इन म्युच्युअल फंड अजुनूय लायनी लागतल्यो फुडें मागीर कित्याक जशें जशें हे पब्लिसिटी म्हणल्यार तोंडान सांगता न्हय आजूच म्हज्या ऑफिसान एकटो मनीस आयलो जो एक टॅक्सी ड्रायव्हराक घेवन आयलो आनी एक सादो शॉपवाल्याक घेवन आयलो आजूच सकाळी आनी तो म्हणपालो आपणें घाल्ल्या रे तुजे कडेन हांकांय म्हणपालो आपणें सांगलें तुमी कितें तरी चालू करा सो आयलो आतां टॅक्सीवाल्याक हांवें सांगलें तूं म्हणलें बेस्ट कर तूं म्हणलें कांयच विचार करूं नाका तूं आनीक 5-6 वर्सांनी नवी गाडी नवी टॅक्सी घेतलो म्हणून म्हणलें विचार कर आनी सेविंग चालू कर कळ्ळें न्ही तुका आनी आमी सदांच कितें सांगता न्ही टॅक्सीवाल्यांक बी सो तुजो जो धंदो आसा पळय तो तुजेर डिपेंडंट आसा सो तुवें कितें तरी फॅमिलीक प्रोविजन करपाक जाय एक गाडी तुका नवी घेवपाक जाय ती सेकंडरी पूण एट द सेम टायम फाल्यां तूं नासलो जाल्यार फॅमिलीक सो एवरी मंथ थोडे पयशे काडून सायडीक दवर बायलेचे आनी भुरग्याचें प्रोविजन कर तें ताका सांगलें तो तयार जालो तो फाल्यां परत येतलो म्हजे कडेन मागीर हांव ते धाकट्या जो एक स्मॉल शॉपवालो आशिल्लो तुमकां याद आसा पिगमी गजाल पिगमी पयलीं येवन पिगमीवाले येवन तुजे कडेन 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया व्हरतले कित्या खातीर
सगळे जे ल्हान ल्हान दुकानवाले आसा, कोण सिगारां विकता, कोण पान विकता, सादी ग्रॉसरी दुकानां आसा, हांचो इनकम सगळो कॅशान येतालो. हय तांचे कडेन घरान आसतालो तो पयसो. आज 60-70% पैसे जीपे पॅक करतात, डायरेक्ट डायरेक्ट घाले. म्हणजे पिग्मीवाल्याचें कितें जालें, हो पिग्मींक आनी पयशे खंयच्यान दितलो? ऑलरेडी पयशे सगळे बँकेन पावल्या. करेक्ट. कॅश इन हँड काय ना. कॅश इन हँड तांचे कडेन कमी आसता आतां. सारकें. ते बारीक सारीक कोण कितें गाडयो घेवन येता तांकां दितात ते सगळे. बाकीचे पयशे डायरेक्ट बँकेन गेल्या न्हय, बँकेन पायल अप जाल्या पयशे. सो हे लोक परत आतां आयले. आतां हो मनीस तसोच, तो म्हणटा आपले पिग्मी करताले तेन्ना तरी कितें पयशे वताले आपले. आतां म्हणटा आपले सगळे थंय वता आनी ते म्हणटा बँकेन आसा. सो हांवें ताका सांगलें कितें, की तूं म्हणटा कितें कर, एक 500 रुपया विकाक वता अशी म्हणल्यार आमी सिस्टमॅटीक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन करुया म्युच्युअल फंडान. तुझ्या बँक अकाउंटांतल्यान प्रत्येक आठवड्याक 500 वचूनी. तू काय कॅश भरचो ना, ऑटोमॅटीक ते गेल्ले आसतले थंयच्यातल्यान तुजे वचूनी. हें जालें. आतां परत म्युच्युअल फंडान इतली ग्रोथ जाल्ली आसा न्हय की आमच्या सारकेले डिस्ट्रिब्युटर आनी तुमच्या सारकिल्ले वेरियस बिझनेस चॅनल्स बी न्हय आर सपोर्टींग लायक एनीथींग. प्रत्येक जाण वता थंय. बँकेन गेलो, बँकेचे स्टाफ लागता फाटल्यान, अरे तूं म्युच्युअल फंड घे, आमी लागताच. प्लस लोक वाचता, सगळे वेरियस चॅनल्सांनी लोक वाचतात न्हय खूब. तातूंतय कितें जालां, म्युच्युअल फंड म्हणजे सामकें म्युच्युअल फंड सही आहे, म्युच्युअल फंड सही आहे. हातूंत लोक पार्टिसिपेट लागता, हे जायत रावल्या. हाचो बिगस्ट बेनिफीट तो कितें, एक सोड, प्रत्येक मनीस सेव करता, ताजे पयशेय बरे वाडटा, हें सोडून दी. नाल्यार एक काळ आशिल्लो न्हय, म्हाका याद आसा की फॉरेन इन्स्टिट्यूशन इन्व्हेस्टर्स आसा पळय, दे वेर मॅक्झिमम ओनर्स ऑफ अवर बेस्ट ऑफ द कंपनीज. करेक्ट. खंयची HDFC बँक म्हण, SBI बँक म्हण, आनी खंयची रिलायन्स म्हण, दे वेर द ओनर्स बिकॉज दे वेर होल्डिंग द शेअर्स. आतां तांकां सॉलिड कॉम्पिटिशन दिलां म्युच्युअल फंडान. जे सेपाचे बी लोक आयले, बारीक बारीक लोक, जांकां कांयच समजनाशिल्लें, ते सुद्दां शेअराचे ओनर जाल्या. करेक्ट. सो त्या खातीर न्हय म्युच्युअल फंड वाडत आसा आनी आनीक वाडटले. सो आय एक्सपेक्ट मोर एंड मोर पीपल टू कम. आतां म्हजे कडेन जर 8-9 लोक काम करता, हांव सांगता म्हाका आनी 4-5 वर्सान न्हय, म्हाका आनी 4-5 लोक तरी वाडोवचे पडटले. त्याचो अर्थ म्हणजे तुमकां आतां फक्त पणजे आनी मडगांवच न्हू, तर सगळ्या म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यान ऑफिस घालचें पडटलें. वी वील एंड दॅट ऑन दॅट नोट. म्हाका एक सांगा, तुम्ही म्हटलें की म्हाका दिसतलें की आमी बिकॉज आमचो सेन्सेक्स वॉज टुवर्ड्स हायेस्ट टच केलो आनी आमी जे केन्ना विचार करूंक नासले, ल्हानपणान आमी वेगळो नंबर पळयताले, आयज इट इज स्केलिंग अप एंड अबाव. म्हाका दिसलेलें की आतां खंय तरी तो सॅच्युरेशन आयलो काय, बट तुम्ही ज्या प्रकारे स्टॅट्स दिता, आय फील इट इज स्टील एन अंडररेटेड इंडस्ट्री. ओके. आणि आमी जेन्ना उलयता की म्युच्युअल फंड सही आहे, इंडस्ट्री सही आहे, आणि तुम्ही ते यू आर पार्ट ऑफ दॅट इंडस्ट्री. आतां इंडस्ट्रीन कशें आसा न्हय, ट्रान्सपरन्सी आशिल्ल्या कारणान जर कोणी जो कोण आतां म्हज्या सारकिल्लो आसा, ताणें जर मातसो सुद्दां फटिंगपणां केली ना न्हय, ते करिनात. कित्याक दे हॅव टू रिमेन इन दीस बिझनेस. ते करचे ना. पूण म्युच्युअल फंडाचें एक कशें आसा, फटिंगपणां कित्याक जायना, आमी कॅश घेता, आमी कॅश दिना, सगळे तुज्या बँकान वता. KYC म्हणटा तो प्रकार आसा, ताजे वयल्यानय वता. सो आमच्या लेवलाक जे सेल्स सायडीक आसा ते फटिंगपणां करतले ते तर प्रस्नूच येना. दुसरें कशें आसा, आतां मॅन्युफॅक्चरर आसा, म्युच्युअल फंड, तांचे कडेन फंड मॅनेजर आसता, तांचेर न्हय इतले रेस्ट्रिक्शन्स आसा सेबीची आनी गव्हर्मेंटाची. रेग्युलेशन्स इतली आसा की तांकां कांय करपाक स्कोपूच ना. ओके. सो हे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एक आवर्जून विचारचें दिसता की FDन पयसो घालप बरो काय म्युच्युअल फंडान पयसो घालप बरो. आनी हांव एवरी टायम जेन्ना हांव इंटरव्यू करतलो तुमचे कडेन, हांव एवरी टायम विचारतलो, बिकॉज एक हें प्रत्येक जाणांक कळपाक जाय खंयचो इज द बेस्ट ऑप्शन. बिकॉज आमी जें आयकत आयल्या ल्हानपणा पासून, FD इज द सेफस्ट, FD इज द बेस्ट. FD काय म्युच्युअल फंड? आतां FD काय म्युच्युअल फंड म्हणटा न्हय, हाजेर कसो आसा, FD म्हणजे कितें, तूं बँकाक किंवा कोणाकूय लोन दिता आनी तुका इंट्रस्ट मेळटा. करेक्ट. म्युच्युअल फंड म्हणजे कितें, तूं पयशे तांकां मॅनेज करपाक दिता. कळ्ळें न्हय. सो मॅनेज करता आसतना म्युच्युअल फंडान आज तुका जाय ती नीड सांग तुजी, म्हाका ह्या कामा खातीर पयशे जाय, हांव तुका स्कीम दिता. तूं जाय ती म्हाका सांग, तुका सांग कितें, अरे बाबा म्हाका पयशे जाय, हांव गोल्डान घालूंक सोदतां. कळ्ळें. हांव तुका विचारता, तुका गोल्ड
एकूच गोल्ड जाय हय. काय गोल्डा बरोबर शेरूय जाय एफडी जाय कितें जाय ऑप्शनूय परत तुका सिल्वरान जाय जाल्यार हांव सिल्वर दितां सगळें मिक्स केल्लें न्हय आमची मिक्स भाजी म्हणटा पळय अला कार्ट मेन्यू तूं म्हाका सांग म्हाका फक्त एकूच कॅपॅसिटी आसपाक जाय की एज ए डिस्ट्रिब्युटर तुजी नीड आयडेंटिफाय करपाक सो म्हणून आमी प्लॅनिंग करतात आनी आमी तरेतरेचे क्लायंटाक प्रश्न विचारतात ताजी उत्तरां जर आमकां सारकी मेळ्ळी न्हय वी गीव एनी सोल्युशन म्युच्युअल फंडान सगळेंच आसा तुका आनी खंय वचपाचीच गरज ना सारकें बरें बरेचशे जाणां आमच्या पळोवपाक एक वेळ कळचें ना की आमी बँकेक डिपॉझीट करता पयशे आनी तातूंतल्यान आमकां थोडोसो इंट्रस्ट मेळटा तो एफडी जावं किंवा बाकीचे चार्जीस जावं डेवलॉप्ड कंट्रीजान खंय अशें आयकलां हांवें की तुजे पयशे ते दवरपाक तुका चार्जीस हें सारकें न्ही थोडे कडेन लेस आसा लेस दॅन 1% 0% थोडे कडेन मातशें 1.5 2 आसा असली परिस्थिती आसतना आनी असले ऑप्शन्स आमचे कडेन आसतना प्रत्येक जाण काय एक्टीव उरचो ना यू नो आफ्टर ए सर्टन पॉयंट ऑफ टायम सर्टन एज आमी रिटायरमेंट जॉब आसा जाल्यार जॉबांतले रिटायरमेंट जातले आमचे किंवा इवन बिझनस जर आसा जाल्यार तातूंतल्यान खंय तरी यू टेक बॅकसीट एंड लेट द नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर अशा परिस्थितीन रिटायरमेंट प्लॅनिंग जे आसा पळय ऑब्वियसली इट इज केस टू केस बेसीस म्हणजे 20 वर्साच्या भुरग्याचें प्लॅनिंग वेगळें आसतलें 30 40 50 वेगळें आसतलें हे रिटायरमेंट प्लॅनिंगा कडेन म्युच्युअल फंड आनी तुमी कशे लोकांक एडवायस करता आनी गायड करतात पयलीं न्हय आमी मनशाक क्लासिफायड इंटू 2 करता इन वीच स्टेज ही इज वेदर इज इन अर्निंग स्टेज म्हणजे एक्युम्युलेशन स्टेज किंवा ही इज इन द फेज ऑफ डिसबर्समेंट एक्युम्युलेशन स्टेज म्हणजे कितें तूं जोडूंक लागता टील यू वर्क ती एक्युम्युलेशन स्टेज तूं म्हणजे तुवें हांगासर कशे पयशे आपण सेव करून वाडोवं आनी एक बरी व्हडली किटी तयार करूं जेन्ना आपूण रिटायरमेंट जातलो तेन्ना आनी मागीर ते रिटायरमेंट जातकच कशे पयशे काडूं किंवा विड्रॉ करूं कशे वापरूं कळ्ळें न्ही ही एक पद्दत दुसरें कशें आसा न्ही आतां जे कोण रिटायर जाल्या म्हणून समजा जाता किंवा जायना तांचें तशें प्लॅनिंग म्हणलें कांय नाशिल्लें आतां नवें जनरेशन आसा पळय तो येवन SIP करता इतली हें जालें आनी आपलें सारकें म्हणजे सेव करता तो मागीर पयशे ते मदीं गरजेक काडूं भरपूर पयशे वाडले ताका पयलें पावल तरी घेतलो ताणें पयलें पावल घेतलें आनी तो करता सो दीस इज इन एक्युम्युलेशन स्टेज आमकां एक्युम्युलेशन स्टेजाचेर तुमी जशें म्हाका विचारलें 20 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सां सो आमी ताजे पळयता तो प्रायवेट सर्वीस करता काय तो गव्हर्मेंट सर्वीस करता तो बँकेन करता काय स्वता बिझनेसमॅन काय तो प्रोफेशनल अशें आमी पळयतात आनी तांकां त्या भुरग्यांक आमी एडवायस करतात की बाबा तूं ह्या स्किमीन वचपाक एलिजिबल आसा मागीर आतां कशें आसा म्युच्युअल फंडांनी तरेतरेच्यो स्किमी आसता न्हय एग्रेसीव मिडियम आनी लेस सो ते आमी एजी प्रमाणे आनी तो ऑलरेडी हाऊ स्ट्रॉंग इज तसो तुमी इन्व्हेस्टमेंट एपेटायट ताजो डिसायड करता म्हणजे एक पद्दत जाली म्हणजे म्हयन्यान सेवून काय एक्युम्युलेशन तांकां बोनस येता ते घालून किटी एकठांय करप सबस्टेन्शियल आतां दुसरी गजाल जे आमचे कडेन आतां चड लोक येतात आतां लोक रिटायर जाल्या प्रायवेटांतल्यान जाल्या गव्हर्मेंटांतल्यान सुद्दां आतां सद्या कोण जाता पळय तांकां पेन्शन आसा आतां पेन्शन गव्हर्मेंटचें जें आसा विथ DA कळ्ळें न्हय सो बाकीच्या कडेन तशें ना आतां नवीन एका पेन्शन ती आतां कितल्या वर्सां जाली दिसता म्हाका 12 यू हॅव टू प्लॅन फॉर युअर टू प्लॅन आनी NPS आयला नॅशनल पेन्शन स्कीम आतां जेन्ना ते प्लॅन करतात न्हय तांचे कडेन आतां पयशे येतात एक मनीस बरे सबस्टेन्शियल पयशे घेवन येता आतां तांकां भंय कसो तूं म्हणटा तशें एफडीन दवरले 6-7% घेतले इन्फ्लेशनूय बीट करिना आनी तुजे एक्सपेन्सीस वाडत वता न्हय तुजे एक्सपेन्सीस वाडून ते पयशे सोंपले जाल्यार कितें करूं हांव हो प्रश्न आसता सो हाचेर न्हय आमकां म्युच्युअल फंडान परत तरेतरेचे ऑप्शन्स आसा आमी त्यो मनशा प्रमाणे डिसायड करतात थोड्यांक म्हणटा कितें आमी तूं डिविडंड घे आतांच्या परिस्थितीन कित्याक आतां डिविडंड जर 12 लाख पर्यंत तूं फ्री आसलो तो डिविडंड आयल्यार तुका टॅक्स लागचो ना न्हय तो डिविडंड घे तशें करतात किंवा तुवें आयकलें आसतलें सिस्टमॅटीक विड्रॉवल प्लॅन तुमकांय तुवें म्हाका फाटल्या फाटी मेळिल्लो तेन्ना सांगिल्लें की खुबूच क्वेरी येवपाक लागले मरे सिस्टमॅटीक विड्रॉवल प्लॅन तेन्ना हांवें तुका सांगलें आमचें नेक्स्ट जेन्ना आसतलें तेन्ना आमी उलोवया रे हाचेर आनी आतां तुवें सारकें रायटली हो प्रश्न काडलो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे आतां तुमी पोस्ट रिटायरमेंटाचेर उलयता की समजा हांव रिटायर जाला आनी जें हांवें कितें तरी इन्वेस्ट केलां
ते आता हांव कशें मॅनेज करूं इज वेर वी आर गोईंग टुवर्ड्स. येस. आतां मनीस रिटायर जातकच ताका ग्रॅच्युटी म्हणून मेळटा, ताका लीव एनकॅशमेंट म्हणून मेळटा, प्लस ताजे बाकीचे PF आसता ते मेळटा. हे हांव फक्त कोणाचें उलयतां सर्वीसवाल्याचें हां. कित्याक एक सर्वीसवालो आनी दुसरो आसता आतां आज पयशे कोणा कडेन आसल्या कितें प्रॉपर्टी विकली, फ्लॅट विकलो, ते एक आसता. पूण हे सगळे पयशे आमचे कडेन लमसम घेवन येतात न्हय. आतां लमसम घेवन येतकच हांव तरी पयलें कितें पळयता, हो नवो काय कितें रे म्युच्युअल फंडाक, काय हाका पास्ट एक्सपिरियन्स आसा. कित्याक पास्ट एक्सपिरियन्स आशिल्ल्या मनशाक मातशें आमकां एग्रेसीव रावंक मेळटा आनी पळयलां न्ही वयर सकयल जाता तें तो भिना. आनी वेरज जर तो सामको नवो आयलो तो कितें करता, बाकीचे जे जागे आसा तूं म्हणटा तशी FD म्हणजे ती पॉप्युलर इज पोस्ट ऑफीस मंथली इनकम स्कीम, सिनियर सिटीजन तातूंत घालता, ते घालतात आनी मागीर ते आमचे कडेन पयशे सबस्टेन्शियल घेवन येता. मागीर आमी ताका कितें सांगता, बाबा तुजें आतां रिक्वायरमेंट कितें, तुका कितलो पयशे लागतले ते सारके मातशें कॅल्क्युलेट कर आनी म्हाका सांग, म्हाका तूं एक 30,000 म्हयन्याक दी रे. आतां ह्या मनशान 30,000 हांव केन्ना दिवंक शकतलो ताका, की ताजे कडेन मिनिमम 40 लाखा वयर आसपाक जाय. तो 40 लाख जर ताणें म्हाका दिले जाल्यार हांव म्हणटलो ताका हांव 30 दितां, पण इट इज ऑन द हायर सायड. तूं 30चे जर 25 घेता जाल्यार चड बरें. मागीर तूं केन्नाच नेगेटीव म्हणटा तो जावचो ना. पयशे वाडटले, तूं काय तुज्या हातान पयशे मेळटले, तुंय जाय तशे तुजे पयशे मोड, कांयच कटकट ना तुका. सो आतां हे हातून जेन्ना घेता पयशे न्हय, सो ताका पयशाचें फायनान्शियल टेन्शन येना. आनी रिटायरमेंट जातकच न्हय मनीस आयडल आसता. पयशे आसत जाल्यार ताका टेन्शन ताजें अर्दें कमी. बाकीचे कितें सिकनेस बिकनेस आसल्यार ती गजाल वेगळी गजाल. पूण तो कित्याक तो प्रत्येक म्हयन्याक एक पगार घेवपाची संवय आशिल्ली आनी मोडटालो न्हय, सो आज ताका तें जाय, सो ताका टेन्शन आसता. सो तें पयलें जशें दिलें ताका सफिशियंट, बाकीचे इंट्रस्ट तुका कितलें येता रे, थोड्यांक कितें. आतां म्हजे कडेन फाटल्याच विकान एकटो मनीस आयिल्लो, तो प्रायवेटांतल्यान खंयच्यान रिटायर जालो, 3,500 पेन्शन. आतां 3,500 हो कितें करतलो. हांवें ताका विचारलें, तुका म्हणलें पेन्शन आसा मरे, हय. तो लसपाक लागलो सांगपाक. तो म्हाका म्हणपाक कितें 3,500 पेन्शन आनी तुका कितें सांगू काय म्हणपाक. तूं कितें आतां आपल्याक 50-60 लाख कितें मेळ्ळ्या पळय ते अशें इन्वेस्ट कर आनी आपल्याक एक 30,000 रुपया म्हयन्याक दी म्हणपाक. सो त्या प्रमाणे मागीर आमी कितें करता, वर्कआवट करता ताका खंयच्याच स्किमीन दिवपाचें. कित्याक लो रिस्क स्कीम दिल्यार ताजे पयशे चड जोडचो ना आनी ते पयशे मागीर सामके म्हणजे कांय वाडचेच ना. मातशी जर मिडियम रिस्क दिली ताका, ताजे पयशे जे 50 लाख घाले समजा, ते वाडटले आनी ताका पयशे सबसिडी दिवंक शकतलो हांव. मागीर अशें करून आमी तांकां तरेतरेच्यो स्किमी आसा आमचे कडेन आनी हातूंत मोस्ट पॉप्युलर स्कीम जे ह्या हाका दितात आमी न्हय, पेन्शना खातीर म्हूण दिता पळय, SWP पेन्शन, दे आर कॉल्ड एज बॅलन्स एडवांटेज कॅटेगरी आसा. हाजे पयलीं हांव तुमचे कडेन डिस्कस केलां बॅलन्स एडवांटेज आनी मल्टी एसेट म्हणून आसा. हे आमी 2 कॉम्बिनेशन करून मनशाक त्यो दितात आनी ताका सांगता तूं आतां घे, सुसेगाद घेत राव, कटकट जावची ना. हातून एडवांटेज कितें आसा न्हय, हातून इन्कम टॅक्सच्या दृश्टीन सुद्दां जर मनीस 12 लाखा वयर जोडपी आसा, ऑलरेडी ताजो 12 लाख आसा जाल्यार ही ऑप्शन्स एकदम बरी पडटा. ओके. सो परत आनी एक म्हाका याद जाली, ह्यो ज्यो पळय आमी पेन्शनाचे उलयले न्हय आनी पयले एक्युमुलेशन स्टेजीचेर उलयले आनी हे डिसबर्समेंट स्टेज, म्युच्युअल फंडान स्किमी काडल्या, कळ्ळें न्हय, वीच इज बोथ लिंक टू बोथ. म्हणजे तूं कितें सांगता, तूं आज 10,000 रुपया भर ह्या एजीचेर, 58 वर्सां 60 वर्सां पर्यंत भर आनी ऑटोमॅटीक तूं 50,000चे पेन्शन घे, डिपेंडींग कितल्या वर्सां तूं करता तो कॉन्ट्रिब्यूट. सो बेसिकली एक विशय आसा की तो रिटायरमेंट टुवर्ड्स रिटायरमेंट प्लॅनिंग कॉर्पस जो तुमी हे करता, मॅनेज करता. दुसरो आसा की जो तुमी रिटायर जाले काय तो जो कॉर्पस तुमचे कडेन आसा तो तुमी कसो इम्प्लिमेंट करता. आनी थर्ड इज की तो कॉर्पस आमी म्हणटा की फुडें मे बी टुवर्ड्स आवर एज तो कमी जायत वयतलो, बट तुमी अशा रितीन तो इन्वेस्ट करता विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टमॅटीक विथड्रॉवल प्लॅन की तो कॉर्पस थंयच उरता, तातूंतलो पार्ट पेमेंट तुमकां मेळटा म्हयन्याच्या म्हयन्याक, इट स्टील ग्रोज विथ टायम. सो फुडले मे बी 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां ह्या दिशेन सुद्दां ताजेर तुमी काम करता. म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय की बरेचदा आमी हे फ्रीडम SIP म्हणून आमी आयकता, हे फ्रीडम SIP सद्या जेन्ना चर्चा जाता त्या चर्चेन तुमकां कितें म्हणून दिसता, वॉट इज दीस न्यू फ्रीडम SIP म्हणून कितें आयलां, कितें फ्रीडम SIP म्हणजे कितें न्हय, एका म्युच्युअल फंडान ही फ्रीडम SIP म्हणून काडली आनी तेच सांगतात ते तूं 10,000 आतां घाल, फाल्यां मागीर तूं रिटायर जातकच अमक्या वर्सांनी जेन्ना तुजी SIP स्टॉप जातली तेन्ना तूं
3 पटीन 4 पटीन 5 पटीन करून घे हय. ही म्हणजे तांणी दोन्ही कंबायन केलां आनी एक हांवें लक्षांत दवरलां विथ एक्सपिरियन्स सो मच एक्सपिरियन्स न्हय तूं जेन्ना केन्नाय लोकांक सेविंग करपाक सांगता इट शूड बी लिंक टू गोल लिंक टू गोल्स गोल्स करेक्ट आतां ही फ्रीडम SIP म्हणजे रिटायरमेंटाक न्हय हय. तो रिटायरमेंटाक म्हणटकच तो काडिना हें म्हज्या रिटायरमेंटाचें म्हणटा तो हांव काडिना तो category आनी separate बाकीच्यो जर आमी जर कसल्योय दिले न्ही तांकां SIP बिसायपी हें आज हें घेवया आज तें घेवया म्हणून काडटा एक हाका पर्पज असो ना बाकीच्या SIPंक हाका focused हा. हाका सारको फोकस म्हणजे फ्रीडम SIP Correct. तुका फ्रीडम सामकें रिटायरमेंट फ्रीडम तुका मेळटलें अशा पद्दतीन जेन्ना करता तेन्ना म्हाका तरी दिसता की लोक ते ताका टच करिना दुसरें आनी एक परत गजाल हांव आवर्जून तुका सांगता हांगासर की लोक न्हय जे भुरग्या खातीर म्हणून सेव करता चिल्ड्रन स्कीम आसा हय सगळ्या म्युच्युअल फंडाच्यो न्हय चिल्ड्रन स्कीम म्हणून स्पेशल आसा थंय जर कोणें घालीत पयशे न्हय जाल्यार 99% लोक पयशे काडिना आनी बाकीच्यो आपल्या नांवार घालता पळय त्यो बी तेची फॉलगा करता फॉलगा म्हणजे वाडले जर भरपूर वाडले जाल्यार काडून मेकळो जाता ओके कळ्ळें न्ही बरें आणि एक तुमकां आतां खरेंच लास्ट विचारपाक जाय म्हाका की आमी हें आयकता की इन्फ्लुएन्सर्स म्हणून एक नवे ट्रेंड सुरू जाता तुमी आयकला आसतलो तो आनी डिजिटलाचेर आमी खूब आयकतात ते आमकां खूब ज्ञान दिता एक एकदां बरें आसता बरेंचदा ते वायटूय आसता ते म्हणटा गोल्डान करा रिटायरमेंट जाय तुमकां हें करा FD बिफडी अशें व्हडलें व्हडलें ज्ञान दिता ते ज्ञान जे सद्या अवेलेबल आहा फ्रीली अवेलेबल त्या खातीर हरिकामती बाबा कितें सांगपाक जाय गोंयकारांक की ह्या इन्फ्लुएन्सर्सांचें कितें करचें तेंचें आयकचें न्ही लक्ष दिवचें एक्ट करचें हय हाजेर कशें आसा न्हय की कोणायचें आयकचें आनी करपाचें मनाचें आतां तुका जर पॉसिबल ना की ताणें कितें सांगलां तें चॅक करपाक सारकें काय ना काय आपल्याक हें परवडटलें काय ना तेन्ना तुमी आमच्या सारकिल्ले म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर जे आसा न्हय तांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक जाय आनी ते समजून घेवपाक जाय बाबा तो सांगता तें खरें काय ना आतां कालूच न्हय म्हज्या मडगांवच्या ऑफिसांनी गो बायल आयली बोथ आर वेरी वेल एज्युकेटेड आनी ती गेल्या बरोबर म्हाका म्हज्या जावयान फोन मारून सांगलें सर कितें सांगू वेल एज्युकेटेड लोक ते मदीं पळय हाजेर येताले 16,000 घालून काय 17,000 घालून कितलेशेच लाख जाता दोगांयनी म्हणपालो गो बायलेन घाला आनी आतां आपल्या कडेन आयल्या म्हणपालो की गेले म्हणून पयशे कळ्ळें न्ही म्हणून तुमकां वाटेर खूब आयकूंक मेळटलें तुका प्रत्येक जाण मुंबय मदीं म्हणटाले शॅर मार्केटाचेर तुवें आयकलां म्हाका खबर ना जेन्ना टॅक्सीवालो रिक्षावालो तुका एडवायस दिवपाक लागलो न्हय दॅट इज अ टायम यू शूड कम आवट म्हणून कळ्ळें न्ही कित्याक कोणीय मागीर एडवायस दिता आनी मार्केट जशें वाडत रावलें प्रत्येक जाण एडवायजर प्रत्येक जाण आतां कितें सगळेंच ताजेर आतां तें रॉंग नासता पण न्हय हांव मनीस असो आसा की हांव ऑपॉर्च्युनिस्ट कोणेंय कितें असलें आयकून म्हजे कडेन आयलो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी ती ताका क्लॅरिफिकेशन दिवपाक ताका एज्युकेट करपाक आनी ही बिकम्स माय क्लायंट ओके हरिबाब इट इज ऑलवेज प्लेजर टू हॅव यू हरिबाबांचो 4 दशकाचो जशें हांवें म्हटलें की प्रवास आसा 6,000 क्लायंट हे कितें फकाणाची गोश्ट न्हू म्हणजे 4 डेकेड्सान जर कितें केलें जाल्यार तेंच्यांनी 6,000 लोकांक इन्वेस्ट करपाक लायले आनी प्रॉपरली तांकां मार्गदर्शन केलें गायड केलें 1,500 crores इज वॉट वी आर सेयींग बट जशें हरिकामत बाब म्हणटा की इट इज मोर दॅन दॅट इट इज 4,000 or 4,500 or मे बी प्लस टू दॅट तांचे 2 कडेन ऑफिसीस आसा पणजे आनी मडगांव आनी तांचे घरचेच म्हणजे तांचो चलो आनी तांचो जावय हे मॅनेज करता तुमकां जर कसलेय क्लॅरिफिकेशन जाय ह्या माध्यमांतल्यान जर ते जावंक ना डेफिनेटली आमकां तुमी कमेंटान टॅक्स्ट करा बट जर तुमकां आवर्जून केन्ना तांची भेट घेवपाक जाय जाल्यार हरी जी कामत इन्व्हेस्टमेंट एवेन्यू जे तांचे ऑफिसीस आसा पणजे आनी मडगांव थंय तुमी आवर्जून तांकां भेट दिवं शकता तांचे कडेन डिस्कस करूं शकता कित्याक सगळ्योच गोश्टी आमी हांगासर डिस्कस करूं शकना प्रत्येकाचो रिस्क एपेटायट वेगळो आसता प्रत्येकाची एज प्रत्येकाचे गोल्स प्रत्येकाची क्रायटेरिया वेगळी वेगळी आसता बट जितके आमी ह्या वेळात थोडक्या वेळात जे आमी डिस्कस करूं शकपाक पावले ते आमी डिस्कस करपाचो प्रयत्न केलो आनी आय होप रिटायरमेंट हे सगळ्यांक एक दीस फेस करपाचें म्हाकाय फेस करपाचें तुमकांय फेस करपाचें त्या दिशेन जर आमी प्लॅनिंग केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची फॅमिलीज कॅन टेक केअर अँड बी सेल्फ सफिशियंट जर आयज जर एक खंयसर म्हाका म्हणचें आसा की स्वयंपूर्ण जर आमकां जावपाचें आसा फिनान्शियली जाल्यार म्हाका दिसता हे एडवायस घेवपाची रायट गरज आसा आनी जशें हरिकामत बाबान म्हटलें की ऐकावे जनाचे करावे मनाचे अशें ह्या दिशेन जर आमी करीत आनी आमी स्वता जर म्हाका दिसता डिस्कस करीत आनी डिकोड करीत प्रत्येक गजाल जाल्यार म्हाका दिसता स्काय इज द लिमीट टुवर्ड्स अचिवींग आवर फिनान्शियल गोल प्लेजर इट वॉज हरिबाब टू हॅव यू इन द स्टुडियो थँक्यू व्हेरी मच
थँक्यू. हांव एक शब्द सांगूंक सोदतां की आतां दोतोर आसता न्ही, प्रत्येकाचो फॅमिली डॉक्टर म्हण आसता, हय तसो हाजे फुडें प्रत्येकान आपलो फॅमिली फायनान्शियल प्लॅनर म्हणून सुद्दां दवरचो पडटलो. सारकें. कित्याक तेन्नाच ताका सगळें खबर आसतलें तुजे निड्स आनी कितें आसा तें, आनी तूंय ताका सारको परफेक्टली वळखतलो तो आपल्याक फटोवचो ना. सो तुका कांयच भंय नासतना विथ ग्रेट कॉन्फिडन्स तूं इन्वेस्टमेंट करपाक स्टार्ट करतलो. परत तुमी म्हाका विचारलेलें की इतले क्लायंट आनी इतले पयशे कशे मॅनेज करता. सी आज टॅक्नॉलॉजी इतलो सपोर्ट करता न्ही आमकां, सगळे म्युच्युअल फंड वाले सुद्दां, प्लस म्हजे कडेन सुद्दां पळय म्हणजे सॉफ्टवेअर आसा पळय, प्रत्येक क्वेरी इज आन्सर्ड विदीन 2-3 मिनटां. सो ते खातीर न्हय म्हाका तें व्हडलें दिसना इतले पयशे मॅनेज करपाक. बट आय थिंक इट वॉज प्लेजर सर. परत आमी मेळुया, आनीक बरेच लोकांक प्रश्न आसतले, ते प्रश्नाचे जापो फायंड आउट करुया. आणि एक वेगळो सेक्टर जो आसा म्युच्युअल फंड इज लायक एन ओशन, तातूंतल्यान एक बारीक सेक्टर आमी डिकोड करपाचो प्रयत्न करुया आणि ऑब्वियसली आमचे जे व्ह्युअर्स आसा तांकांय गायड करुया इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फायनान्शियल प्लॅनिंग. प्लेजर इट वॉज टू हॅव यू. थँक्यू.